सकाळी 9 वाजता कालगोड एसली आनी आमकां कॉल दिलें की घराचेर भेंडी पडल्या आनी तांकां भायर येवपाक खूब सपोर्ट येतला. सो इमिडिएटली आमची गाडी MRT-1 290 along over 22 to rush here at Kalagur incident spot. So immediately we start the cutting operation. We have clear the house. सर कितको टाइम लागलो? हे ऑपरेशन क्लियर करपाक 2-2.5 वरां गेली आमकां. 2 वरां जाली. बरें सर, थँक्यू. महेश होळकर कलांचो रेजिडेंट बोरवाडो. हे सकाळी आयज तारीख खंयची आयज 24 तारखे सकाळी 9:30 सुमार ही भेणी आमच्या घरार पडल्या आनी फायर डिपार्टमेंट फोन मारलेलो. तर फायर डिपार्टमेंट एडवान्स लायक व्हेरी क्विकली दे केम आनी तेंच्यांनी तांकां अडेच 3 वरां लागली तांकां क्लियरन्स करपाक. आनी आतां पळोवंक शकता तुमी अजुनूय काम चालू आसा. आनी हे जावं ना डॅमेज बी आमच्या लोकांक आमच्या हे जावं ना, पूण घराचे नळे बी फुटल्या, टायल्स जावं पोतरी सगळीं फुटलेलीं आसात. ते आतां पळयतात कशें कितें करपाक जाय पळयतात. कितके अरावंड सर हे जाला डॅमेजीस? आनी आतां पळोवपाक जाय, अजून एस्टिमेट करून वयर चोडोंक जाय न्हू. आतां पळोवपाक जाय नळे कितके फुटल्यात, कमी कितके फुटल्यात, मोडल्यात पळय त्यो, पोतरी भागवल्या, आतां फ्रेमी हें केल्या पळय त्यो, कावंटर गेले म्हाजे काय खंयतरी कावंटर फुटला म्हाजो, तें पळोवपाक जाय कितें आसा पळय त्यो. सो पळोवया आतां हेल्प कसो कितें येता पळय तो पंचायतीन येतलो काय आमच्या मायकल बाबाच्या थंयसून हेल्प करतलो पळय तो. सो आमी त्या आदाराचेर रावल्या की मायकल सर आमकां हेल्प करतलो म्हणून. कित्याक आतां पावसूय येवपाचो, आतां टायल्सूय हाडपाक वचूंक जाय म्हाका आतां. सो थँक्यू वेरी मच फॉर ऑल सपोर्ट फ्रॉम मायकल सर्स ऑफिस एंड स्पेशली फॉर रोमियो एंड ॲशली वाज. येस, थँक्यू सर.